नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोयचे 99 गांव पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत नाका राना मंत्री विश्वजीत राणेन स्पष्ट केला. केंद्राची ड्राफ्ट अधिसुचोवणी गोंयाक मान्य ना. तो केंद्रीय राना मंत्री भूपेंद्र आनी राना डीजी कडेन उलयतलो. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन पत्र व्यवहार करतलो. कर्नाटकाची अधिसुचोवणीक हरकत लोकांचो विचार खंय आदी जावंक जाय. 70 सांगे काणकोणचे मेळून 99 गांव ESZान श्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे माझी चर्चा झाली आसा आणि CP गोयल DG फॉरेस्ट त्यांच्याकडे चर्चा झाली आसा. लास्टाक आमकां लोकांच्या हितान काम करूंक जाय. हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आसा हे गोंय राज्य एज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे माझे डोमेनान आहा ते हांवें प्रश्न ताका केलो की एज फॉरेस्ट मिनिस्टर कॅन आय रायट, आणि त्याच्या नंतर हांव मुख्यमंत्रीक बी ब्रीफ करतलो. हांवें जे पत्र हांव जे बरोवपाचो आहा ते मुख्यमंत्रीक बी हांवें कॉपी धाडून मुख्यमंत्री बी ते फुडें भूपेंद्र यादव कडेन ते आपल्या लेवलाचेर गोंय राज्याचे ओवरऑल रिप्रेझेंटेशन ते तांकां दितले. पूण त्याच बरोबर आयज माझी ईमेल ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा. ती ईमेल आनी लेटर एक मनीस हांव धाडपाचो आयज की आमकां गोंय राज्याक ही नोटिफिकेशन मान्य ना, आमचे विलेजीस तुमी एक्सक्लूड करपाची गरज आहा. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवंक सोदता की गोंय राज्याचे सरकार आनी आमचे मुख्यमंत्री हांव आमी दोगूय चर्चा आमी सेम पेजीचेर आसा. आमी हे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करचे ना. लोकांक कसलोच त्रास जावपाक दिवचे ना. लोकांनी अननेसेसरी अस्वस्थ जावपाची गरज ना. आमी गोंय राज्यान लोकांच्या हितान आमी काम करता. गोंय राज्यान फॉरेस्ट आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, जायते आमची एरिया मोर दॅन 64% एरिया कवर जाल्ली आसा. गांवांत आनी शहरान बसलेल्या लोकांक ते चर्चा करपाक बरें सोंपें आसता, पूण कितें आसता गांवांत जे मनशाक त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा. जो स्टँड घेतलेलो आसा कर्नाटका राज्यान भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसा आनी त्या पक्षान जे स्टँड घेतले आसा ते स्टँड आमचे सरकार बी घेतले, आमचे मुख्यमंत्री घेतले आनी गोंय राज्याच्या हितान जे कितें पावलां घेवंक जाय ती पावलां लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आमी घेतले. ते सगळ्योच विलेजी नाका तुमकां कशें कितें जाय आसतलें? आमकां ते 99 विलेजीस नाका, आमकां ते नोटिफिकेशन नाका, आमकां नोटिफिकेशनांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा. सभापती रमेश तवडकर बीजेपीन गेल्ल्या 8 काँग्रेस आमदारां आड अपात्रता याचिकेचेर 15-20 दिसां भितर सुनावणी घेतलो. आपले कडेन याचिका निकत्यो पावल्यात, तांचेर अभ्यास जातलो. ताका खंय कोणाचो दबाव लागना. सभापती मुद्दम वेळ काडटा म्हूण विचारल्यार ही जाप. एक याचिका काँग्रेसीच्या गिरीशाची काँग्रेसीची अजून येवपाची आसा. काँग्रेस सोडून 8 आमदार बीजेपीत गेल्ले. तांकां अपात्र करचे म्हूण 2 याचिका सध्या सभापती कडेन पावल्यात. डॉमिनिक नोरोना म्हूण एकल्यान याचिका घाल्या. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाची वैयक्तीक. काँग्रेसीची पक्ष म्हूण वेगळी अजून येवपाची आसा. सभापती सुनावणेक 15 ते 20 दिसांचो अदमास उलोवन दाखयता. वेगळे असले म्हणून आसा की ताजे योग्य तरेन जे आसा न्ही की बाकी एक पूर्ण वेवस्थीत अभ्यास जाल्ले शिवाय आसा न्ही ताका तसो तात्काळ ताका निर्णय दिवपाक अशें ना ते. त्यांचे म्हणटा तुमी कितें प्रेशरान कितें काम करता डिले करता मुद्दम? हांव प्रेशरान काम करिना. म्हणजे आतांच आयले न्ही ते सगळे पिटिशनां. फर्स्ट हियरिंग हांव आत्तां सांगूंक शकना तुका. फर्स्ट हियरिंग केन्ना जातलें? फर्स्ट फुडले एक ह्या विदीन 15-20 डेज घेतलो. नोटीस काडटलो म्हणटा नोटीस काडून ताजे हियरिंग आयकून घेतलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. अंदूचो फिल्म बाजार याद उरपा सारको आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. इफ्फी खातीर 9 ऑडिटोरियम पब्लीक स्क्रिनींग आसतले. गोंयच्या फिल्म मेकरांक लाव जावचो म्हूण 4 मास्टर क्लास दवरल्यात. इफ्फी खातीर गरजेच्यो साधन सुविधा सोबितीकरणाची मुख्यमंत्र्यान ESGच्या अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली. गेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म मेकर्स, इंटरनॅशनल हिरोज गोंयांत येवपा खातीर 53rd इंटरनॅशनल फेस्टिवला खातीर एक्सायटेड आसात. खूब जाण खूब मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशन करपाक लागल्या. आमचे GM कंटिन्युअसली म्हणजे अजूनही ताका फोन येत आसा आपल्याक रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. सगळ्यांचे बुकिंग्स खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. सगळे एक्सायटेड आसा हांगासर येवपा खातीर. दीस टायम 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यकाळात म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो फिल्म फेस्टिवल हो आसतलो. हो यादगार फिल्म फेस्टिवल आसतलो. गोंय सरकाराचे आनी ESGचे पुराय वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल दिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी बाकीचे प्रिपरेशन्स वायज सगळी तयारी आमच्या कडल्यान आमी दवरल्या. एक 5-6 दीस उरल्या, बट ह्या 6 दिसांकूय उरलेल्या सगळ्यांनी टार्गेट डेटी प्रमाणे आपलो बाकीचे सगळे जाण कंप्लीट पुराय करून आपले हँडओवर करतले. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 18 तारखेच्यान गेस्ट येवपाक सुरवात जाता. त्या खातीर A40 द स्पेशली द प्रोमिनंट ऑफ द नियर टू द यूथ हॉस्टेल ताजेर फिल्म बाजार फॉर द इंटरनॅशनल अँड नॅशनल फिल्म बाजार वेगवेगळ्या स्टेटींतली स्टॉल्स त्या प्रोमिनंटाचेर ज्या
यूथ हॉस्टेलाच्या सायडीक म्हणजे मांडवीच्या काटाचेर जी प्रॉमिनंटाचेर आमी फिल्म बाजार जो लागतलो दॅट इज वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर दीस टायम ऑफ द इफ्फी. मॅक्झिमम पीपल शूड विजीट द फिल्म बाजार. या इफ्फीन सत्यजित रे जीवन गौरव पुरस्कार 90 वर्साचो स्पॅनिश फिल्म मेकर कार्लोस सौराक फावो जाला. 53वो इफ्फी 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जातलो. 18 नोव्हेंबरा सावन फिल्माचें तिकेट बुकींग सुरू. दादासाहेब फाळके पुरस्कार जयतिवंत आशा पारेखाचे 3 फिल्मांचे खासा स्क्रीनिंग. इफ्फीन 183 फिल्मां आणि 248 फीचर्ड फिल्मां. 75 creative minds of tomorrow from 19 states in this youngest young minds from Haryana and Maharashtra. They are 18-year-old only from the music composing field, and 19 different states including northeast states Assam, Manipur, Bihar, Jharkhand, Himachal and Goa. Time achievement of that is Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022, which will be given to Mr. Carlos Saura, a 19-year-old film director, photographer and writer, most relevant filmmaker from Spain. आता भुरग्यांक शिक्षकांक खासा पोर्टल विद्यार्थी समीक्षा केंद्र चॅटबॉटार. ह्या पोर्टला सकल आधार कार्डा प्रमाण भुरगीं आनी शिक्षकांक शिक्षण खाते युनिक ID दितले. खंयचो शिक्षक खंयच्या भुरग्याक शिकयता, शाळेची भुरगीं आनी शिक्षकाचे परफॉर्मन्स, अभ्यासक्रम सगळे ह्या पोर्टलार मेळटले. SCERTचो संचालक नागराज होन्नेकरीन माहिती दिली. पोर्टल आज मुख्यमंत्री लॉन्च करता. एक म्हणजे स्टुडंट रजिस्ट्री, सगळे भुरग्याची आता युनिक ID दिल्ले वतले. आधार कशे युनिक ID दितात तशेंच भुरग्याक सुद्धा एक युनिक ID, तशेंच टिचराक सुद्धा युनिक ID. कोण टिचर खंयचो भुरग्याक शिकयता ते सुद्धा पोर्टलान दिसतले. ही विद्या समीक्षा केंद्रान अशें न्ही, कंटिन्युअसली भुरग्याची प्रगती मॉनिटर करतले आणि ते राईट फ्रॉम टीचर लेवल. म्हणजे आता भुरग्याक एक 12 क्वेश्चन दिले, ताणें एन्सर केलो, ते एन्सराचे एनालिसीस टिचराक म्हटली, हेडमास्टराक म्हटली, मागीर झोनल ऑफिसराक म्हटली, तशीच डायरेक्टराक म्हटली, डायरेक्टर SCERTक म्हटली, सेक्रेटरीक म्हटली, इवन चीफ मिनिस्टर सुद्धा ते पळोवंक शकता. टीचर मॅनेजमेंट म्हटल्यार टिचराचे अटेंडन्स सुद्धा नोंद जातली तेजे हातून. मागीर कोण कोण टीचर खंयचो सब्जेक्ट शिकयता तेजे परफॉर्मन्स कितें ते सुद्धा तेजेर येतली. हेजे केंद्र म्हटल्या नंतर ताका एक बिंदू जाय न्ही, ती SCERTन एक रूम कंप्लिटली डेडिकेट केल्ले आसा. फोंड्या पुलिसांनी आनी एका चोराक धरलो. 25 मायाक शिरोड्या वेदा रेजिडेन्सीन जाल्ले चोरयेक एका चोराक मुंबय सावन उखल्लो. चोरांनी दिसा उजवाडे घर फोडून सुमार 18 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्ती चोरिल्ल्यो. दुसऱ्या साथीदाराक सोदतात. हालीं तेंपार फोंड्या चोरयाचे केशीची एकूच टोळी वावुरता आसूंये म्हूण पुलिसांक दुबाव. 25 मे 2022 एक चोरी रिपोर्ट जाल्ली आमकां. हेचो कंप्लेनंट चोरयेचो जावन प्रगती रुपेश नायक, रेजिडंट ऑफ वेदा रेजिडन्सी शिरोडा पोंडा गोवा. ताणें आमकां कंप्लेंट दिल्ली की दिसाचे 9 ते 2 ह्या दरम्यान एक चोरी जाली घरांत. तेन्ना तेजे 18 लाखाचे भांगर चोरले, दार फोडले आनी DVR येलो. तेच्या नंतर ती चोरी जाल्या नंतर आमी तांकां ट्रॅक करपाक स्टार्ट केले. त्या दिसासून ट्रॅक करता आमकां एक हॉटेल नोट जालें पणजे. हॉटेल नोट जालें ते हॉटेलांत नासले तेन्ना. तशेंच आमचे स्टाफ पनवेल पर्यंत तांकां CCTVचेर ट्रॅक करीत गेले. ते दोगूय जाण 2 चोर आसले, ते मोटरसायकल घेवन येयल्ले. तेंचे फोटो मेळ्ळे आमकां, CCTV वयल्यान फोटो मेळ्ळे आनी हॉटेलांनी तेंच्यांनी डिटेल फूल फेक दिल्ली. सो त्या कारणान आमकां नांव मेळोंक ना तेंचें. पनवेल पावता फुडें बॉम्बे जेन्ना थाना पावले तेन्ना आमकां ते ट्रेस जायना जालें, कित्याक ट्राफीक वाडलें
आनी रात जाल्ल्या कारणान आमकां ट्रेन सांगना. तेच्या नंतर एक 8 तारखेक चोरी जाली फोंड्यान, 2 चोरयो जाल्यो, 3 चोरयो जाल्यो टोटल. तितून आमी त्याच हॉटेलान 2 चोर धरले, सेम हॉटेलान, त्रिमूर्ती हॉटेल पणजे. तेच्या नंतर तांकां इंटरोगेट करता आसतना कळ्ळें की एकलो चोर आहा पळय, तेचें नांव आसा कुमार रवी शेट्टी. हो ते पयलींचे चोरेन इनवॉल्व आसलो. तशेंच आमी इमिडिएटली टीम धाडून ते कुमार रवी शेट्टी हेका अरेस्ट केलो. आनी आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आहा. तेजें रिकवरीचें चालू आहा. सद्या अरेस्ट केला तेका. तेणें कन्फेस केला की आपणें चोरी केली म्हणून थंयसर. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. शेतकाऱ्यांच्या उत्पन्नात दोबरात करप सोंपें न्ही. खर्च कमी करून लागवड वाडयत जाल्यारूच लाव जावं येता. अशें जाल्यार लोक परत शेतां करूंक लागतले म्हूण डॉन बॉस्कोचो फादर जॉर्ज सांगता. चिंचोण्या फार्मर्स क्लबान दिगूम बांदावेले पडीक जमनीर कितल्या वर्सांनी भात लायला. फुडल्या वर्सा आनी माय सुवातेन लावपाचो तांचो प्लान. I am very happy here because today harvesting time and nothing like getting a good crop for the first year after so many years in this place. Everybody says double the farmer's income. I am working on another principle, okay? Lower the cost, okay? You cannot double the income of the farmer. It's very difficult. Everybody knows that, okay? So lower the cost, increase the area, okay? So this year next year what you will see is here, we were trying to double the area. It's the first time we are seeing the cooperation of Comunidad, okay, with the MLA, okay, Cruz, and we have the WDRDA minister also who's, everybody putting their hands. For at least almost 6 to 7 months, Father George, the Paddy man म्हणटा ताका आमी आख्या गोंयचो, तेज भाशेन आमचो एडवोकेट आग्नेल फुटतात, कोमदादीचो प्रेसिडेंट, तेमी फाटलीं 7 म्हयने सामके एफर्ट घातले आनी पयलो स्वात तेमी क्लब करपाक, फार्मर्स क्लब करपाक, ती जायती डिफिकल्टीज आसल्यो, त्यो तेमी फेस करून हो क्लब घातलो आनी शेत रोवपाक कॉमेस केलें. पयली लुगार क्लीन करून दवरला, हिंगाय प्लांटेशन जातलें, प्लस जाता रॅम्पूय तोय काम चालू केला. सो आमकां फूल सपोर्टूय आहा गव्हर्मेंटान, आमचोय सपोर्ट आमकां फार्मर्सांक आहा. हितून मेन प्रॉब्लेम कितें आसलो, गोरूय पडटालीं. तुका सांगपा म्हण थोडे म्हळ्यार 100 150 200 तितले सगळे. सो लोक त्या खातीर लागून ते शेत रोयनासले. आतां आमी ते फेन्सिंग मारलां. ते फेन्सिंगाक आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां सबसिडी दिला. कोंकणी फिल्म कालोसाच्या आग्रा ग्लोबल ताज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान येस. ह्या फिल्माक बेस्ट लायन प्रोड्युसर आनी बेस्ट प्रादेशीक फिल्माचे इनाम फावो जाला. फिल्माचो लायन प्रोड्युसर संदीप खुतेजा प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताका खंय कोंकणी फिल्मां देश विजेत्यानूय मार्केट करपाची आसा. ते फिल्म आशिल्ले कार्लो म्हणून एकटो भुरगो आशिल्लो एंड ही वॉज द बॉय हू ते जिजस क्रायस्टाचेर तेणे रिसर्च केल्ले कंप्युटरान आनी डुईंग रिसर्च ही गेट्स कॅन्सर and his last words were like saint words saying that God wants me to come to him, so I'll have to go to him. Everybody was requesting God to save his life. Participation 30 were there and there were total 18 awards. Regional film म्हणून एक award गावला and second award was given to me as a line producer. This is a festival, it is like Global Taj Film Festival. Okay. Actually, it is like an international film festival only. Like I'm trying to market Konkani films more in other states also, plus abroad also. दोन 2023 मेरेन गोंयांत 200 तरी नवे सहकारी उद्देग वेवसाय तयार जावंक जाय. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांचो उलो. तो शिरोड्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या कार्यावळीन उलयतालो.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहान 3 लाख नव्या सहकार उद्योग व्यवसायाचे टार्गेट थारायला. सहकारी संस्थेचो व्यवसाय वाढना जाल्यार खंय मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो. भारत देशात 3 लाख नवीन संस्था तयार जावपाक जाय. कारण गांवांत कितें आमचे लागताली तर अजून काही गांव आसात जे गांवांनी अजून सहकार हे पावना, फॅक्टरी पावना. आणि उदाहरण तर दिल्लें आसा किंवा आव्हान केल्लें आसा की गोंया भितर सुद्दां सादारणशे 200 सुमार संस्था तयार जावपाक जाय. आणि खूब सहकार भितर म्हज्या आयल्यार पयलीं वयर बसल्यार ते सकयल बसल्यार म्हजी विनंती हाजे मुखाल्या रिपोर्टान 2023 पर्यंत तुम्ही नवीन एक क्रिकेट संस्था सुरू करूंक जाय. ज्याक आयिल्ले आसा तांकां म्हजी विनंती तुम्ही सगळ्यांनी एक नवीन खंयतरी संस्था सुरू करूंक जाय. ज्या संस्थेचो व्याप एखादी वेगळोच आसतलो, ज्यातून एखादी नवीन तरणाटी भुरगीं सहभागी जातली. हांगा वयर बसल्यार तांकां म्हजी विनंती आसा जे आमचे संस्था आसात ते सगळ्यो संस्था मल्टीपर्पज करपाचे. लक्षात घ्या, विचार जर केले जर जाय करपा लागलो विचार करना म्हणटा तुमी हांवें, पूण मल्टी डायनामीक विचार जर करपा लागले जर जाय तुमकां लक्षात येतले आनी हे करूंक जाय बरें आनी हे उरलां बरें. आणि म्हणून म्हाका विनंती केली सरकारचे अधिकारी आसात तांकांय बी जे आमचे झोनल ऑफिसर्स आयिल्ले आसात ते तांचे आपसकडल्यान लोक आयिल्ले आसात तांकां म्हजी विनंती आसा की आमी 2023 डिसेंबर पर्यंत एडिशनल 200 कोऑपरेटिव्ह युनिट आमच्या गोंयांत सुरू जावपाक जाय. क्षेत्रां वेगवेगळी आसली आनी आसूंकच जाय. पण ITI जाल्लो भुरगो आसता पूण ITI जाल्लो तो म्हणटा आपल्याक गव्हर्नमेंट जॉब दी, कितेंय दी म्हणटा तो, कितें तरी गव्हर्नमेंट जॉब दी. पूण तेजे कडेन स्कील आसा, तेजे कडेन तो टेस्टर आसा. सादारणपणान एक पॉयंट लायलो जाल्यार 200-150 रुपया सहजपणान घेता. आयज तो प्लंबर आसतलो, तो इलेक्ट्रिशियन आसतलो, तो पाडेली आसतलो, तो वेगवेगळे हे आसतले. ह्यांकां सगळ्यांक सुद्दां आमी सहकाराच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां फुडें व्हरपाक शकता. आनी तें करप गरजेचें आसा आनी खूब जाण तें करपाक लागल्यात. पूण ताका सगळ्यांचोच सपोर्ट जाय. नाल्यार सहकार म्हणटकच तेजे कडेन पळोवपाची जी एक नदर आसता की सहकार म्हणजे कितें, तर तो नदर आमी सगळ्यांनी पयस करून एका नदर आमी सगळ्यांनी करून ही सहकार जर फुडें व्हरपाचो जी जबाबदारी जी आसा ती सगळ्यांची मिळून आसा. रगाडान हयतल्यान बेकायदेशीर रेंव काडपी आरोपींकडच्यान आतां मेरेन 23 लाखाची वसुली केल्या म्हूण सरकारान काल हायकोर्टाक कळीत केलें. सरकार वसुली विशीं सिरियस आसा. रेंव काडपाक वापरिल्ली माखनां मशिनरी पावणेर काडटले म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. मायन्स खात्याच्या अदमासा प्रमाण हे केशीन सुमार 1 कोटीची वसुली करपाची आसा. See, the committee that was appointed by the High Court filed a part compliance report giving status insofar as recovery proceedings are concerned. The High Court has further now directed to file a further compliance report in that regard as far as recovery is also concerned. Thereafter, the High Court has also said that insofar as that machinery and plant which was lying at the site and which has been attached in criminal proceedings, whether it could be auctioned and permission from the JMFC whether is required in that regard. So High Court has further directed that the possibility of auctioning of that plant and machinery can be seen. So far as almost 23 lakhs of rupees have been recovered after sale of the properties of that person, and further recoveries are on. So we want to see where it can be recovered, and the court also wants to know whether such a money can be recovered by any other method. But any assessment has been done that how much damage had been? No, that amount is already fixed. There is an order which has directed that person to pay this much of amount to the government. Now that quantum is fixed. That is more than about 1 crore and 50 lakhs. More than that. I don't have the exact figures now, but that is that amount is fixed. There is no dispute about it. कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान कितलेशेच म्हयने जाले पयशे पडना. काम बंद केल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केला म्हूण मोपा एअरपोर्टाचो सब कॉन्ट्रॅक्टर बोवाळ मारता. ताणें प्रकरण पुलिशे मेरेन पावयलां. पयले विचारल्यार आज फाल्यां करता, मात कांयच हालचाल ना. 40 लाखा वयर देणे म्हूण सब कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे पडल्या उपरांत कामगारांक पडपाचे. यूनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का सब कॉन्ट्रैक्टर है. इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था एज़ पर एग्रीमेंट जो 15 डेज़ में बिल सबमिट करूंगा. आफ्टर 15 डेज़ के बाद हमारा वो पेमेंट होगा. लेकिन इन्होंने आज तक जो है फर्स्ट टाइम में अच्छा पेमेंट दिया, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके रोकते हुए अभी हमारा 38 लाख के लगभग बैलेंस है.
इसके लिए वो अभी 6 महीने से मुझे पेमेंट नहीं दिया है। बीच में दीपावली का दिन में 1 लाख रुपए मुझे इशू किया गया था पेमेंट, और जब वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 9 को 2022 ये हमने इसका मेगाबाइट का जो प्रभात सतपथी ये है पीडी है, मैंने सबसे पहला लेटर उनको दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा पेमेंट को क्लियर करवाया जाए। आपको पेमेंट कौन देने वाला है? यूनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके पास एग्रीमेंट क्या था? उसके पास एग्रीमेंट हमारा है कि चलो जो जैसे हम बिल सबमिट करते हैं ना, जब तक हमारा पूरा काम नहीं खत्म होता है तो जब तक हमारा काम नहीं खत्म होता है तो काम खत्म होने के तक हमारा एग्रीमेंट था उसका, लेकिन बीच में उसने जब पेमेंट का ये प्रॉब्लम होने लगा तो उसने मुझे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट किए हुए आज 4 महीना हुआ है, लेकिन 6 महीने से हमारा पेमेंट डिले हो रहा है। लास्ट उन्होंने मई में मुझे अच्छा पेमेंट दिया था, उसके बाद फिर 3 लाख, जैसे 13 लाख का बिल दे रहे हैं तो 3 लाख मुझे पेमेंट कर रहा है, 8 लाख का दे रहे हैं, 1,50,000 पेमेंट कर रहा है। इस तरह से पेमेंट हमारा बढ़ता 38 लाख गया है बढ़ते हुए। कितने महीने हुआ है अभी पेमेंट नहीं मिला? अभी पेमेंट 4 महीने से हमें पेमेंट नहीं मिला है। अभी काम चालू है तुम्हारा? नहीं, हमने काम बंद किया है, उन्होंने टर्मिनेट किया था। कंपनी ने टर्मिनेट किया आपको? जी हाँ। कितना वर्कर थे आपके पास? हमारे पास 40 to 50 वर्कर्स थे। आयज सावन सगळ्या देशा सयत गोंयानूय बिरसा मुंडा जयंती निमतान जनजाती गौरव दिवस मनयतले। गोंयान 16 ते 22 नोव्हेंबर मेरेन वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी आनी सर्ती दवरल्यात। आज काणकोणा आमोण्या गांवांत रॅली काडटले। बलराम शिक्षण संस्थे कडेन रॅलीचो समारोप जातलो। सभापती तवडकरान जनजाती गौरव दिसाची कार्यावळ सांगली की भारत सरकारान बिरसा मुंडाक हे ट्रायबल कम्युनिटीचें एक आयकॉन म्हणून समोर हाडिल्लें आसा आनी तांच्या जयंती निमित्तान जनजाती गौरव दिन म्हणून ताका भारत सरकार मान्यता दिल्ली आसा आनी त्या निमित्तान सबंद देशभर भारतभर 15 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत म्हणजे एक वीक सेलिब्रेशन करता। बिरसा मुंडा ह्या आदिवासी समाजांतलें एक दैवत अशा प्रकारची मान्यता दिल्ली आसा आनी तांणी केल्लें काम म्हणजे आमच्या आदिवासी जी संस्कृती आसा ती संस्कृती जतन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केल्लें काम। तशेंच ब्रिटिशां विरुद्ध तांणी जो लढो दिलो त्यामुळे एक थोर स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून एक आदर्श संपूर्ण आदिवासी समाजा समोर आसात। प्रोग्राम जो आसा न्ही फाल्यां सकाळीं फाल्यां 15 तारखेक ताची जयंती आसा तेन्ना सकाळीं 8:30 वरांचेर रॅलीचें आयोजन जें आसा की बलराम शिक्षण संस्थेचें जे संकूल आसात की त्या वारांतल्यान आमोणे गांवांतल्यान मोठी रॅली सुरू जातली आनी हे सबंद दिसभराचो कार्यक्रम जो आसा की आदर्श ग्राम आमोणे पैंगीण हांगा मोठ्या वरांनी कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।